कंत दूक बुरवशान फूड करूंक मोरी आमकां शिकयता. तोंजेरांतली उतरां आमी आयकली आनी ती उतरां मोरयेन सांगलेली उतरां अशीं आसात. तुजो बाप आनी हांव व्हडा कंती दुकान तुका सोदून आसल्या. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावां भयणीनो आनी संदेश आमी विंचला कंत दूक बुरवशान फूड करूंक मोरी शिकयता. हांगा कंत दूक वेजारे नातले कोणी आसात गी? ओके, खरी एकल्यांक तांची म्हणली कंत आसा. भिकाऱ्याक खाल जेवचें म्हणली कंत जाल्यार ग्रेस्ताक आसलें तें खेदाळा जेवचें, खेदाळ खाली करचें, पाड जायनासतना कशें दवरचें ती कंत. शिकप्याक इतलें शिकून कितें फायदो म्हणून ती कंत जाल्यार शिकनातल्याक ते देवा इल्लें म्हणी शिकलो जाल्यार हांव कालें म्हणी करतो आसलो ती कंत. काजाऱ्यांक बाबा कित्याक काजार जाल्लो म्हणली कंत जाल्यार अहंकार्यांक काजार जाल्यार बरें आसलें म्हणले तसली कंत. भुरगीं आसल्ल्यांक भुरगीं आसून कितें फायदो तसली कंत जाल्यार भुरगीं नातल्ल्यांक कांय तरी भुरगीं तेणें धांवचीं आसलीं जाल्यार तसली कंत. भलायकी आसल्ल्याक केदाळा पाड जाता कोण ना म्हणली कंत जाल्यार भलायकी नातल्ल्याक जालें मागीर सांगूंकच ना. घर आसल्ल्याक हे देवा हें कोण हें झाडचें पुसचें धुवचें हें कोणाक जाय आसलें. तेंकां घर नातल्ल्याक म्हाका बरें घर आसलें जाल्यार हांव समाधानान रावता आसलो. देखून कंत दूक म्हणली खरी एकल्याक आसा. थोड्यो सांगून येवच्या पयलीं तुमकां सांगल्यात तुमकां कळीत आसा. कंत दूक मनशा जिविताचो अविभाज्य वांटो. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ತೂತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಾವಲಿಯೇ ತೂತು. ಆನೆ ಕಸ ಆನೆಯ ಭಾರ ಆನೆಗೆ, ಇರುವೆಯ ಭಾರ इरुवेगे वय आनी चिंतून आतां चिंत जडाई व्हडली म्हणून पूण मूय एक तिची जडाई कंडी जावन व्हड जावंक आसा. रेड्याचें दूख कावळ्याक कळना. हेरांची दूख आमकां कळटाली ना, आमकां आमची दूख मात्र दिसची. फाटल्या दिसांनी मिसाक थंयसर इगर्जेंत हांवें सांगलां मरणांतल्या घरांत हांव सासांव वाट म्हणून बुद्धान एका स्त्रियेक धाडलें खंय. तिका सासांव मेळ्ळें गी ना, तिका सासांव मेळोना कित्याक मरणांतल्यान गरज ना. सो त्या देखून मोगाच्या भावां भयणीनो खंत आनी दूख म्हणलें आमच्या हर एकल्यांच्या जिविताचो अविभाज्य वांटो. पूण हांगासर खंती दुखींत दोन विशय आसा. एक कालें म्हळ्यार आमी जावन आंगार वळोवंक येवची खंत दूख बेजार, आनी एक आमच्या जिविताचो अविभाज्य वांटो. सो आमी वळोवंक येवची खंत कसली ती फाल्यांची खंत. फाल्यां कितें जाता कोण ना, फाल्यां कालें करचें सो तसली खंत. दुसरें आज दनपारां जेवण जालां सांजेक रेडी आसा पूण कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें ही खंत. तिसरें हेरां म्हजे विशयान कितें सांगतात कोण ना, ती कालें चिंतात कोण ना, अमकें येताना हें येताना ती कितें म्हणटात कोण ना ती खंत. आनी आनीक हेरांक पळोवन आमकां खंत. तांचे कापड पळोवन, तिच्या गोमट्यान भांगार पळोवन, या तिच्या हातांत वास पळोवन, या तिचें मोबायल पळोवन, या ताचें घर पळोवन, आतां ताचें कार पळोवन, या ताचें माड पळोवन, तांच्या माडार पळय कितलें नाल्ल. आमच्या माडार कितें सान्नी मेरवल्याक मुगूच ना. सो हेरांक पळोवन आमकां खंत. आनी दुसरें निमाणें मागीर एक नियत जिवाची या मरणाची खंत. कांय खंत रेना पूण जाल्यारय आमकां भिरांत जाय तेणे कांय चूर गडगडो या वारें सुरू जालें जाल्यार तेणे आमकां पुकू सुरू जाता. आत्तां मरता कोण ना आनी गडगडो म्हाका मारता म्हणल्यार बरी आमी भिवची. सो तसले भिरांत ह्यो सगळ्यो जायत्यो आमी आमच्या आंगार वळोवन काडच्यो भिरांती न्ही जायत्यो त्यो आसना. आनी ह्या भिरांते विशयान जेजून जायती शिकून पवित्र पुस्तकान हांगासर दिल्या. पूण आमकां तें सादारण रेड्याच्या आंगार उदक आवतलें बरी. रेड्याच्या आंगार उदक आवतल्यार कांय कळटाय तुमकां विचारल्यार तुमकां कळना कित्याक रेड्यांक तुमी पळोवंक. सो रेड्याच्या आंगार उदक आवतल्यार कांय हें जायना. तेन्ना सुण्याच्या आंगार उदक आवतल्यार सगळें पुली पापून काडटात वय. पवित्र पुस्तकांतलें वचप वाचतना आमकां इल्लेशें सुण्याच्या आंगार उदक आवतलें म्हणून जायचें.
सो इल्लेशें आमकां पापोवन काडलें बरें जालें जाल्यार आमकां जायत्यो संगती थंय कळटा. खंयच्या दुखीन दुसरो विशय हांवें सांगलो ह्यो जावन आसा तर आमच्या जिणयेच्या सांगाता येवच्यो. खंयसर दोग वा एक म्हजें नांव हें आसा थंयसर हांव तुमचे मदें आसा म्हणून सुमयान सांगलां. खंयची तेंच सांगता खंयसर दोग वा तेगा म्हजें नांव सांगाता आसात तांच्या मदें हांव आसा. देखून खंयसर दोगां तेगा सांगाता येतात सांगाता जी येतात थंयसर खंत दूख बेजाराय म्हणले तरी एकले आसा. उदाहरण दाखल्या सांगचें जाल्यार लग्ना जिवितांत एकवटल्या उपरांत खंडीत जावन थंयसर खंत बेजाराय दूख आसा. कुटुंबांत दादलो बायल भुरगीं बाळां आवय बापूय माय माव सून नणंद भावो भावोज अशें म्हणटा आसतना सुमार भाव भाव थंयसर जाताच आनी हे सगळे खंत आमकां आसा. दुसरें भलायकेचे समस्या आमकां हर एकल्यांक आशिल्ले. ताचे वयल्यान प्रायेचे समस्ये कामाचे समस्ये प्रकृतीचे समस्ये कधी पूण मग अशा भाव भयणीनो ह्यो खंती ह्या बेजारायो दुखी आमकां कोणायकी सुकोवंक जायनात आमच्या जिविताचो तो वांटो. कन्नडांत एक शरणरा वचन म्हणून एक वचन आसा. त्या वचनांत अशें बरयलां आमचे सादारण जिवीत कशें म्हळ्यार बडातनाके उंबो आस चिंते. उंबो म्हळ्यार जीवची कंत. उणालादरे उडुवा चिंते म्हळ्यार जेवून जालें जाल्यार वस्तुराची कंत. उडलादरे इडुवा चिंते वस्तूर गंज जाल्यार उरलें दोरची कंत. इडलादरे हेंडीर चिंते दवरल्या उपरांत बायले सोडाचो बायल जाय म्हणून. हेंडीरादरे मಕ್ಕಳ चिंते भुरगीं जायचे म्हणून. ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತೆ, ಬದುಕಾದರೆ ಕೇಡಿನ ಚಿಂತೆ. ಕೇಡು ಮಗೆ ಕಾಯಿ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೀಡ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾವು. ಕೇಡಾದರೆ ಮರಣದ ಚಿಂತೆ. ಇಂತಿ ಹಲವು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪರವರ ಕಂಡೇನು ನರಶ ಮುಸ್ತು ಕಂತಿ ನಸ್ಲಂಕ ಪಡೆಯಲ್ಲ. ಪೂನು ಶಿವನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಾಣನೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗನ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜ ಶರಣನು. ह्यो वस्तू कंती आमकां आसात पूण देवा विशयांत खर तर नसलो एकलोय म्हाका दिसना म्हणटा तो. मग अशा बाबा भयणीनो जर तर आमच्या जिणयेंत खंत दुखूच आमी पळोवन बसल्या जाल्यार निरासपण म्हज्या आनी तुमच्या हर एकल्यांच्या जिणयेंत येता. आनी जर तर आमी जागृत आसना जाल्यार निरासपण आयिल्लें आमकां कळना. कन्नडांतलें आनी एक कावण हांवें वाचल्लें आज. तो शिशिरा रश्मी म्हणून यूट्यूबर आसा ते कावण चिंते तेले लांब आसा मोटव्यान 2-3-4 नामां सांगता. तो अशें बरयता ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಂದಿರುವೆ. ಚಿಂತೆ ವಿಷಯ ಉಂಟಾ. ಚಿಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಂದಿರುವೆ. ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯವರೆಗಿದ್ದು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಹಿಂಸಿಸುವೆ. ಮನಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಂತರ್ಯ ಕುಗ್ಗಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅಳಿಸಿರುವೆ. ಆಯ್ತಾ ತಾರೆ ಬರೆಂಕನ್ ಬರೀತಾ तो ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇವೆ. ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ತೋರಿ ಬದುಕನ್ನು ಶಕ್ತಿಹೀನನನ್ನಾಗಿಸುವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಸಾವಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸುವೆ. ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ತಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರವಹಿಸುವೆ. అని ನಿಮಾನೆ ತಮುಂಡ ಹಿಂಸೆಯ ನೀಡುವುದಾದರೆ ನೀಡಿ ಬಿಡು ಒಮ್ಮೆಲೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖಿನ್ನನಾಗಿಸಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೊಡೆದಿವೆ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿವೆ. ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವೆ. ಓ ಚಿಂತೆಯೇ ನೀನೆಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸವಾರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಲು ಬಿಡು. ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗದಿರಲಿ ನಡೆದು बिडू. अशें बरें करून तो बरयता. कारण कोंकणीन ताका परतें सांगूंक गेल्यार बेळ जाता. कितें जावन दी मोगाचें खंत दूख बेजाराय आमच्या जिणयेचो वांटो आनी तेंकां आमी पळयलें जाल्यार आमकां निरासपण खंडीती आसा म्हणल्यार आमकां तें पळोवंक मेळटा. आनी असल्या खंती दुखीची जिणी आमची सुकोवंक जायनासता ह्या संदर्भांत आमकां मोरी खंत दूख आमी सोंसून व्हरूंक एक आदर्श जावन आसा. मुरवेच्या सलबेबरीन तुम्ही मुरयेच्यो दुखी निहाळटात. कितल्यो दुखी आसात? 7 दुखी. खंयच्यो त्यो? एक सिमियांचो प्राभात. ओके. दुसरें इजिप्ताक पालायन. तिसरें जेजू टेंपलान सुकोवन वेता. आतां आमी वाचलें. चवथें कुर्सा वाटेर मोरी
जेजूक भेटता. 5वें जेजूक कुसायतात. 6वें जेजूचे निर्जीव कूड मरियेच्या उस्क्यार दितात आणि 7वें जेजूक नेके पितात. हांव रिजन्सी करता आसतना ते पाद्र्याक लागीं म्हाका केदाळ इल्लीशी भलायकी पाड जाल्यार तकली पडटा म्हणून जाल्यार ताणें एक दुखी लेख करच्यो. एक दूख मागीर पोटान चपता पदर हुशार ना म्हळ्यार 2 दुखी पदर पांय इल्लोसो दूख म्हळ्यार 3रो दुखी अशें लेख करचे आनी निमाणें ताणें म्हणचे मरियेक 7 दुखी तुका 7.5 दुखी म्हणचे. सो मरियेच्यो दुखी आमी पळोवंक गेले जाल्यार मरियेच्या जिणयेंत जायत्यो दुखी आयल्यात मुखार. आनी अशें आसतना सर्तीक विवर दिवंक वेळ ना. 4 या 5 संगती मरियेंतावन आमी आदर्श कर्ण देवीय जाल्ल्यो संगती तुमच्या मुखार दवरता. एक कितें म्हळ्यार मोरी आपल्या जिणयेंतली कंत दूख पळयना, बगार आपल्या जिणयेंत देवाची बेसांवां पळयता. तिच्या स्तुती गायनांत आमी आयकता म्हजो आत्मो संतोश्ता देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता. कित्याक ताणें म्हजे थंय महात कार्यां केल्यात. महात कार्यांची पट्टी ती लंबू करता. ती तिच्या जिणयेंत आयिल्ल्या कश्टांची पट्टी करिना. त्या देखून मरियेंतावन आमी शिकत जाय आमच्या जिणयेंत कंत बेजार येता आसतना आमच्या जिणयेक आमी फाटीं वचत जाय आनी देवान म्हज्या जिणयेंत कितें सगळ्या सारकें केलां तें आमी उडासा काडीत जाय. एक ल्हानशी काणी अशी आसा. तो एकलो 2 गुणयो ओळून हाडटालो पळय. मुखल्या गुणयेंत व्हरून नासले फाटले गुणी खालीच आसले पळय. तितून कोणें घेतला आनी सारलें नाका. आनी सायबा तूं तितल्या कश्ट ते मुखल्या गुणयेंत ते सगळें व्हरनात आयलें फाटली गुणी खालीच आसा न्ही तें खालें मुखल्या गुणयेंत. तो म्हणालो पळय खंत बेजार आयलें पुरावे त्या गुणयेंत भरल्या तरी फाटल्या गुणयेंत इल्लें तुका गली येतली न्ही. ना तें म्हाका देवाची बेसांवां घालूंक पूण तुजी खंत बेजार इतली आसा की म्हाका देवाची बेसांवां पळोवंकच वेळ ना. देखून ताची मुखली गुणयेंत भरल्या. आनी आमच्या जिणयेंत वस्तू तशेंच घडटा. खंत बेजार आमच्या मदीं इतली भरल्या की आमकां दिसचें तेंच पूण देवाची बेसांवां आमकां दिसना. त्या देखून आमी बसोवन थोडे पोडे रेतीरेक बसोवन आनी पुराय आमी आमकां देवान दिल्ली बेसांवां उडास हाडली जाल्यार आमची खंत बेजार आपापीत मायाक जाता. दुसऱ्यान मरियेन सगळे आपल्या काळजान जगोवन दवरले. असो अर्थ मरियेन आपली खंत बेजाराय आनेकल्या पाशार करूंक ना. तिची खंत बेजाराय वरवीं आनेकल्या खंत बेजाराय दिवं ना. दाखल्या खातीर म्हणचें जाल्यार तुमकां कामाक गेल्यार कामाचो गणीत जोर केले म्हणून तुमी घरा येवन कितें कोणा कडेन झगडटात. कोणा कडेन झगडटात. घरा आसल्या मनशां कडेन झगडटात. आतां तुमची ती खंत बेजाराय हांगा येवन कोणाक दितात. घरच्यांक दितात. तिच्या दादलो जाल्यार पिवून येता आनी घरा येवन गालाटो करता. आतां ताची ती खंत बेजाराय कोणाक हाडलेली. तशें म्हणून आमची खंत बेजार आमी लिपोवन दवरता म्हणल्यार अर्थ न्ही. आमी उरलें जाय पूण ती खंत बेजारी म्हाका आसा म्हणून हांवें ती खंत आनेकल्या पाशार करचें तें शक्य न्हय. देखून मोरी ती सगळी आपल्या काळजान जगोवन दवरता आनी हरया की टायम हॅज इट्स ओन हिलर म्हणटा. वेळाक वेळच आमकां एक हील करची सकत. त्या देखून वेळ ताच्या प्रमाणे कितें करूंक आसा तें सगळें करता. तुमच्या फाटल्या जिणयेच्यो खंती तुमी आज उडास काडले जाल्यार त्यो खंती तुमकां खंडिती नात. त्या देखून आमी आमकां आशिल्ल्यो खंती हेरांक दिवच्यो न्ही, पाशार करच्यो न्ही पूण परिहार करूंक आमी खंडीत जावन वावरूंक जाय. तिसऱ्यान मरियेचें हरये फुडें देवा तुज्या कुशे प्रमाणे जावं, देवा तुजें निर्मोणें जावं आमी तें सांगूंक शिकत जाय. म्हजो बाब 2007 ताका ब्रेन हॅमरेज जालें. हांव उद्द्यावर आसलो बडकुंजे हांव उद्द्यावराक तांणी हाडिल्लें थंयसर आस्पत्रेक उडपी पूण तें जायना म्हणून मुल्लासा काडटा आसतना तांच्या सांगत हांव कुडसलो आनी अँबुलन्सान येता आसतना म्हाका खालें मागचें म्हणून कळना. 75 वर्सां ताका जाल्लीं. जेजू ताका बरो कर म्हूण मागचें न्ही या जेजू तुजी तूं आपोवन व्हर मागचें म्हाका कळना पूण म्हजें मागणें मागीर अशें आसलें सुन्या तुजें निर्मोणें जावं. तें कितें तुवें निर्मलायन तशें जावं. जर तर आमी अशें मागूंक शिकले जाल्यार देवाची खुशी आमच्या जिणयेंत जाता. आनी निमाणें मरियेन सिसांक एकसुरें साडूंक ना. तांच्या सांगाता रावून मागणें गेलें. जेजूच्या मरणा उपरांत ती सिसां सांगाता मांडयेच्या कुडांत आसली. मोगाच्यान खंत दूख बेजाराय पयस करूंक भोव प्रमुख खातीर आमी सांगाता कुटुंबांत मागचें. जर तर आमची खंत बेजाराय आमी देवा लागीं मरिये लागीं सांगली जाल्यार खंडी जावन ती पयस सरशाक कांयच दुबाव ना. तर मोगाच्या भावां भयणीनो आज आमी खंती दुखांत मोरी आमकां आदर्श म्हणून लेखता आसतना त्यो थोड्यो संगती उडासा करया. एक देवान आमच्या जिणयेंत आमकां दिल्ली बेसांवां सदांच उडासा करया खंत येता आसतना. दुसरें आमची खंत आमी हेरांक फाशार करची नाका, परिहार करचें जाल्यार आमी वावर करया. तिसऱ्यान देवा तुजें निर्मोणें जावं, तुवें म्हाका रचलां जें कितें निर्मलाय त्या प्रमाणे जावं. आनी चवथ्यान आमी सांगाता
एकवटान आसल्या जाल्यार आनी मागले जाल्यार आमची कंत बेजाराय जायते मापान आमकां परिहार करूंक आमकां साध्य जाता, देवाक साध्य जाता. ती कृपा तशें जावन आमी मागया.